समर्थ जेन्ना जाल्लो पळय दॅट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॅपियस्ट मुवमेंट इन माय लायफ, मुवमेंट इन आवर लायफ. म्हणजे तो असो एक दीस आशिल्लो की तो आमी केन्ना विसरूंकूच शकना. म्हाका याद आसा अर्ची लेबर रुमान आशिल्ले आनी पुर्तीन येवन म्हाका सांगलें म्हज्या मेवणीन की हांव बापूय जालो आनी म्हाका चलो जाला. सो म्हजे साईशाचे एक्सप्रेशन्स अशे आशिल्ले की ही लिटरली आय विश समवन जम्प. कोणे ते म्हजे एक्सप्रेशन्स तेन्ना रिकॉर्ड करूंक जाय आशिल्ले. हय ताणें अशी उडी मारून तो इतलो हॅपी जालो. आय जस्ट कॅन आनी ही स्टार्टेड क्रायींग रे. अँड फ्रॉम देर ऑन समर्थ आमच्या आयुश्यान येवन आमचें सगळेंच बरें जालां, सगळेंच. ऑल्सो समर्थ एक असो ह्युमन बींग इज व्हेरी समजूतदारीचो तो कळ्ळें. अंडरस्टँड करता प्रत्येक सिच्युएशनाक, प्रत्येक मनशाक. अँड ही नोज हाव टू डील विथ द सिच्युएशन. असो न्ही की तो हट्टी केन्ना केन्ना हट्टीपणा करता, बट जेन्ना ताका समजायता तेन्ना तो समजता. बापाय कडेन इज व्हेरी क्लोज. जरी तो फूल टायम म्हज्याच बरोबर आसता, बट बापूय म्हणजे साईश म्हणजे जालो ताका. अँड इफ सपोज ताका कितेंय अशें मागपाक जाय न्ही जाल्यार तो म्हजे कडेन मागतलो. साईशा कडेन तितलो तो मागपाक वचचो ना. ऑर इफ वॉट एवर सिक्रेट्स इफ ही वॉन्ट्स टू शेअर न्ही जाल्यार तो म्हाकाच येवन सांगतलो. सो समर्थाचे मूज हो एक सामको इम्पॉर्टंट इव्हेंट आमच्या आयुश्यान, आमचो एक ड्रीम आशिल्लो. आनी हे प्रिपरेशन आज न्ही 8 वर्सां पयलींच्यानूच सुरू जाल्लें. सदांच आमी म्हणटाली एक्झॅक्टली आमी संगीत आमचें अशें आसतलें, आमी हो डान्स परफॉर्मन्स करतले. Yes, and finally the day has arrived, and whatever we had planned is been executed the way we wanted. Yes. ताका इतली सगळ्या बद्दल माया आसा, माया. समर्थ आनी शिक्षणाच्या बाबतींत सुद्दां हुशार तो. फक्त डान्साच्या कितेंय सांग ताका, डान्स सांग, तुज्या स्पेलिंगान सांग, कितें तातूंत सगळ्यान फर्स्ट आयला त्या इश्कॉलान तेच्या. म्हाजी बाजो कित्याक येवंक ना, केन्ना येतलो म्हणल्यार येतलो दिसांनी रातचो येतलो. मागीर ताका काम आसा म्हणून गेला. बरें येतलो बरें येतलो म्हणजे सगळ्यांच्या बाबतींत ताका हें आसा. म्हाका गेलें ना जाल्यार म्हापशा 2 दीस तूं कित्याक येना म्हापशा आमगेर, म्हापशा येवंक ना कित्याक तूं. ना रे म्हाका बरें दिसना म्हणून येवंक ना, फाल्यां येता हांव मागीर. बरें तर यो असो कसो म्हणजे माय दिसता एकदम सांगपाची गोश्ट. म्हणजे सारखी बळ येत नाही, तो बरो हुशार जातो. एकदम डॉक्टर किंवा इंजिनियर जावपाचें ताचे हें आसा. आनी कितें एक चांगलें एक बरें सांगता तर तो तेच लक्षात दवरता. म्हाका जाल्यार आतां ताजे शिवाय म्हाका हांव म्हणटा ताजे शिवाय म्हगे कांयच न्ही म्हणून. ताका अशें मातशें कितें जाल्यार पडल्यार सुद्दां म्हाका लागता. मला येता तेन्ना तांची टिम्स जाता, सो एकट्याक भायर उडयतात. सो टिमा प्रमाणे खेळटा. मस्तीपणा खूब आसा ताच्या हातून, पूण दोगांयकूय प्रोटेक्टूय खूब करतात. आपूण व्हडलो समजता स्वताक, आपूण व्हडलो भाव म्हूण सांगता लागता आसतना सुद्दां. म्हाका म्हजे पेरंट्स म्हणटा की हांव ताजे पेक्षा मस्तो आशिल्लो ल्हान आसतना. सो हांवें भरपूर मार खाला ल्हान आसतना. बट ओवरऑल जो असो वाडटा तसो तो मातसो मॅच्युअर्ड जाता, कळून येतलें सारकें कितें. आनी आमकां दिसता की ही वील बी अ व्हेरी ब्रायट एंड आमच्या फॅमिलीचें नांव तो वयर काडटलो.
हीज गिफ्ट बायर. ताका कितेंय समज जाय तो म्हाका सिक्रेटली गिव मी अ कॉल आनी सांगतलो पुटू म्हाका अमके व्हेकल्स जाय, मातशें कार्टान एड कर न्ही, केन्ना डिलिव्हरी जाता ती सांग न्ही, प्लीज कार्टाचेर प्लेस कर न्ही. ताका पयशाचें बी कांय खबर ना. 2000, 3000, 4000 कितलेंय आसूं कर गो पुटू, काय जायना म्हणटा तो. ही इज एंटरिंग मॅनहूड विथ दीस मूज. तो व्हडलो भुरगो जाला आतां, सो वी विश हिम द बेस्ट फॉर हिज फ्युचर. एकदम मायस्ट. सो ही इज व्हेरी व्हेरी सगळ्यांक सामको जीव लायता असो भुरगो. ती काय कोयंबतूर आय थिंक स्कॅरी हावजान गेल्ली आमी. सो तेन्ना तो भितर गेलो आनी इतलो भिलो, तो सामको भूत म्हणल्यार सामको भिता. साईशाचेर चडपा लागलो आनी मागीर म्हणपा लागलो डॅडी पप्पा देवय देवय आपूण तुमची आयुश्यभर सेवा करतलो म्हणपा लागलो. वाचय आपल्याक आनी चडलो. सो दॅट वॉज द बेस्ट मेमरी ताजी हांसपा सारकी. आनी अशेंच ताणें ताच्या मम्मी पप्पाली सदांच सेवा करची ही आमची ब्लेसिंग्स ताका ताजे उतरा प्रमाणे. लेट हिम बी सक्सेसफुल इन लायफ. बरो शिकचो, बरो व्हडलो मनीस जावचो. मेक अस प्राउड. बेस्ट ऑफ लक सॅमी. बेस्ट ऑफ लक. परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय. सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे
निवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक किटकक शब्दैकटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरण शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः